गांवकरवाडा मये हांगसर आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या हस्तुकी बंधाऱ्याच्या दुरुस्ती कामाक सुरवात केली। दोंगराच्या देंगणांतल्यान व्हांवून वचपी हो व्हाळ शेतात वता। तो एके वटेन वळोवन नाल्ल्याक जोडपाचो प्रस्ताव आसा, पूण ताचे पयलीं लोकांच्या मागणे प्रमाण 15 लाख खर्च करून बंधाऱ्याची दुरुस्ती करपाच्या कामाक सुरवात केल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आयज ह्या वाठाराचेर बंधाऱ्याचें काम करपाक शुभारंभ घेतलेलो हातीन आहा आनी त्या कामाचो 15 लाखाचो एस्टिमेट आहा आनी माननीय आमदारान हो इनिशिएटीव घेवन ह्या बंधाऱ्याचें काम सुरू केल्लें आहा। तशेंच फाटले फावट तेंच्यांनी सुशोभीकरणूय करून दिल्लें आहा। तशेंच ग्रामस्थांचे मागणेन आनिकूय कामां जातलीं हांगा। हांगासर ह्या बंधाराच्या कामाक शुभारंभ जाता आनी त्या शुभारंभ प्रसंगी कामाची सुरवात जाता ते आमचे मये मतदारसंघाचे सन्माननीय आमदार श्री प्रेमेंद्र विष्णू शेट। त्याच बरोबर आमच्या पयलीं आयच्या दिसाची तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। बरे कामाची सुरवात एक बंधाऱ्याची हांगासर आयज आमदाराच्या माध्यमांतसून सुरवात जाता ती सादारणशी जशें कितनान म्हटलें की 15 लाखाचो हेजो एस्टिमेट आसा। हांगासर जर तुमी फुडें पळयशीत जाल्यार बंधारो पयलीं बांदलोलो आसलो, पण तो खूब कुंकुवत जालो आनी कुंकुवत जाल्ल्या कारणान लोकांची एक हें आसली मागणी आसली की बरो एक सुसज्ज आनी बरो सशक्त असो बंधारो हांगासर जावचो म्हणून। आनी हें जातलें जाल्यार तो एक योग्य असो डिपार्टमेंट म्हणजे खातें ज्यांच्या माध्यमांतून जावंक शकता ते म्हणजे आमचे WRDची कामां जर तुमी पळयशात जाल्यार हांगासर वयर त्या दबाचेंय तेंच्यांनी काम केलां, फाटल्यान अशें बंधाऱ्याचेंय काम केलां। अशीं अनेक कामां ह्या गांवांत ह्या ग्रामपंचायत क्षेत्रांत WRDच्या माध्यमांतून जाता। ह्याच भागान म्हणजे गांवकरवाडा जो हो नालो आसा नैसर्गीक उदकाचो नालो जो आमच्या रानावनांसून येवन व्हाळ सगळो आमच्या शेता पर्यंत डायवर्ट जाल्लो आहा। अशा ह्या नाल्याक वेवस्थीत रुपान परत एका व्हाळाक जॉयन करप हें आमचें प्लॅनिंग आसा। पण आयज हो जो तात्पुरतो जो बंधारो घालपाचो आसा हो फक्त आमच्या गांवकरवाड्या वासियांच्या आग्रह आसतो। तशेंच हांगासर गणेश विसर्जन स्थळ आसा आनी ह्या स्थळाचेर बरो एक बंधारो जावचो अशी तेंची मागणी आसली आनी ही मागणी अनुसरून आयज हो बंधाऱ्याचें काम WRD खात्यानसून जाता। WRD खात्यानसून ह्याच वाठारांत जशें आतां शंकर सरान म्हटलें की दबकार देवस्थान आसा आनी त्या दबकार देवस्थानाचें ब्युटिफिकेशन आनी ताका रिटर्निंग वॉल ही सुद्दां WRD खात्यानसून जाल्ली आसा। म्हणजे ते 25 लाख रुपया आनी हे 15 लाख रुपया जाल्यार ह्याच वर्सा भितर आमी जवळ जवळ 40 लाख रुपया ह्या भागांत खर्च केल्लो आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्या WRD खात्यानसून। म्हणून हांव WRD खात्याचे मंत्री माननीय श्री सुभाषभाई शिरोडकर यांचे पयलीं आभार मानता। तशेंच आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत त्यांचेय बी आभार मानता।